Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा 365 च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स. अर्थसंकल्पात भलायकीच्या मळाचो जाला विचार. कोविड-19 चे फाटभुंयेर 2,23,846 कोटींची तरतूद. गोंय मुक्तीचे 60वे वर्स मनोवपा खातीर केंद्रा कडल्यान 300 कोटींची मंजुरी. उदका स्त्रोत मंत्र्याच्या विरोधात गोवा फॉरवर्डान पातळायला कायदेशीर कारवायेची जाळे. म्हादय डायव्हर्शन केसीचेर मारली फट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचोय मागलो राजीनामो. थकलेली वीज बिलां फारीक करपाक अजूनय दिल्या मुजत. वन टाइम सेटलमेंटाचो वाडोवन दिलो कार्यकाळ. तरीकय बिलां भरनाशिल्ल्यांची कनेक्शनां करतले कट. डेम्पो एससीन सेजा एफएचेर 4 विरुद्ध 1 गोलान जोडले जैत. म्हापशे धुळेरच्या स्टेडियमाचेर जाली मॅच. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय अर्थसंकल्प जाहीर जाला. अंदूचे बजेटीत भलायकी मळाक प्राधान्य दिला. देश सध्या कोविड-19 चे महामारीक तोंड दिता. ते फाटभुंयेर केंद्रीय अर्थसंकल्पात भलायकीच्या मळारच 2,23,846 कोटी दवरल्यात. 2021 ते 2022 च्या वर्सा खातीर भलायकीच्या मळार 35,000 कोटींची तरतूद केल्या. अर्थमंत्री सीतारामनान सांगलें, केंद्र सरकारान पुरस्कृत केल्ली एक नवी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तयार केल्या, जिचेर 6 वर्सात 64,180 कोटी खर्च करतले. पोरणी वाहनां बंद दवरपा खातीर ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग येवजण वित्त मंत्र्यान घोशीत केल्या. Budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and as sixth, minimum government and maximum governance. New centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicle
Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. शेतकऱ्यांचेर वित्त मंत्र्यान उलोवपाक सुरवात केली तेन्ना मात विरोधकांनी तिचो निषेध केलो. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14, Honorable Speaker Sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. The number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांक जांकां फकत पेन्शन आनी रीण उत्पन्न येता तांकां आयकर टॅक्स रिटर्न भरपा पासून सवलत दिल्या. सगळ्या स्किमींनी 31 मार्च मेरेन वाड केल्या. तशेंच रिणांनी 1.5 लाखाची अतिरिक्त कपात जाहीर केल्या. उज्ज्वला स्किमीत 8 कोटी लोकांक लाव मेळ्ळा. तितून आनीक 1 कोटीची तरतूद केल्या. राष्ट्रीय शैक्षणिक येवजण घटमूट करपाचे नदरेन आनीक 15,000 स्कुलां दर्जात्मक पद्दतीन बळिश्ट करपाचें थारायलां. केंद्रातले बजेट मॅडम निर्मला सीतारामन हांच्यांनी केंद्रातलो बजेट मांडलो आनी तो बजेट पुराय देशाक म्हणजे सुखद धक्को दिवपी बजेट आशिल्लो. सगळ्यात पयली गोंयकारां खातीर सगळ्यांक सामकी गौरवाची गजाल आशिल्ली. तिच्या ओपनिंग रिमार्क्सान बजेटाच्या ओपनिंग रिमार्क्सान पयलेच फावटी 60th इयर सेलिब्रेशन हाचो उल्लेख आशिल्लो आनी तातूंत स्पेशल गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. गोंय मुक्तीचे 60वे वर्स मनयतना केंद्रीय बजेटींतल्यान ह्या वर्सा खातीर फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनान गोंय सरकाराक 300 कोटींची मान्यताय दिल्या. प्रमोद सावंतान 100 कोटी मागलेले पूण केंद्र सरकारान 300 कोटींचो पावस झडयला. पोर्तुगीजा पासून गोंय मुक्त जाल्यार 60 वर्सां जातात. त्या निमतान गोंय सरकारान गोंयांत तशेंच देशभर विविध कार्यावळी राबोवपाचें थारायलां. केंद्र सरकाराचो फंड वापरून स्वातंत्र्याच्या झुजाची श्रद्धास्थळां आनी इतिहासीक वारसा स्थळांची दुरुस्ती आनी बांदणी करतले. केंद्रीय वित्त मंत्र्याच्या ह्या निर्णयाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोशल मिडिया वयल्यान उपकार मानल्यात. Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration.
गोवा 365 खातीर संदीप नार्वेकार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो एक नंबरचो फटींग. तेने राजीनामोच दिवपाचो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मागला. म्हादयच्या विशयावेल्यान सरदेसायान सावंत सरकाराचो फोग काडला. गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो फटींग आनी ताच्या बरोबर WRD मिनिस्टरूय फट उलयता. देखून दोगांनी राजीनामो दिवपाची गरज आसा. म्हादय डायव्हर्शन कोर्ट केशीच्या बाबतीत उदका स्तोत्र मंत्र्यान फट मारल्या. सरकारी वकिलान म्हादयच्या नोटिफिकेशनात हरकत घेवंक ना. वरिष्ठ सरकारी वकील अरविंद दातारान गोयच्या वतीन ह्या केशीचें प्रतिनिधित्व केले. तो म्हणटा आपणे सरकाराच्या सांगण्या वयल्यान हरकत घेतली ना. देखून वाद निर्माण जाला. ही गजाली घेवन विजयान सरकारचो फोग काडला. एक फट आतां पचोवपाक कितल्यो फटी मारच्यो पडटल्यो त्यो. मागीर ताणें कितें म्हणलां मुख्यमंत्र्यान आज की ताणें अशें केलें म्हूण ताका आमी चेंज केलो. सादो अर्थ कितें ताका चेंज करूंक नाशिल्लो. चेंज केलो म्हणून तो एक पकडो मारलो मुख्यमंत्र्यान. तें वाचून दाखयता. मुकुल रोहतगी, learned senior counsel appearing on behalf of the state of Goa submits that the interlocutory application has been instituted because of certain statements attributed to the Chief Minister of Karnataka in the print media. Interlocutory application has not been instituted because the notification of the award was not objected to. Understand this? He is clearly saying because of some statements by the Chief Minister of Karnataka we have gone to the court. The attention of the court is drawn to clause so advocate सरकार represent करतालो मुकुल रोहतगी जो आदलो सॉलिसिटर जनरल ताणे म्हणला की चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचे थोडे स्टेटमेंट आयले की आमी एक कितें बजेटरी एलोकेशन केला म्हादय डायव्हर्जन कालसा बंदुरा प्रोजेक्टा खातीर 500 कोटीचे हे केला ताजे खातीर आमी कोर्टान आयल्या. Award being not objected to has never been made an issue by the government, state government. So my question to the government is, why did you not make a specific application to the Supreme Court that tribunal order was not objected to wrongly by Advocate Arvind Datar? सरकाराचे कंटेन्शन कितें आहा की ताणें ताजे ओन कुशेन आमकां विचारना आसतना no objection दिले but he did not object to it. अशें जर आशिल्लें जाल्यार immediately an application should have gone, yes or no, saying that he has not done it. ताणें आमचो घात केला, आमी ताका काडला आनी हो आमचे स्टँड आतां असो आहा तें सरकारान कित्याक केलें ना. हाजो अर्थ जो मॅच फिक्सिंग म्हणून उतर हांवें जें वापरलेलें म्हादयचे डिस्कशनाचेर तें मॅच फिक्सिंग 100% जालो. म्हणून आतां पयलीं we are moving a breach of privilege against the WRD minister for giving a false reply to us in the house. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसाव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वीज ग्राहकांक थकीत वीज बिलां फारीक करपा खातीर दिल्ली वन टायम सेटलमेंटाची मुजत आनीक एका म्हयन्यान वाडयल्या. वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. गोंयांत अजूनय लाखां वयर डिफॉल्टर आसात आनी वीज बिलां रेग्युलरायज करपाची वीज खात्यान तांकां अजूनय संद दिल्या. पूण तरीकूय बिलां फारीक केली ना जाल्यार मात तेंची कनेक्शनां तोडटले अशें तेणी सांगलें. The power minister said that there were still around 1 lakh plus defaulters and the department was giving them a chance to regularize their connections, or if not then their connections would be disconnected. म्हणून आमी एक म्हयनो आमी हो स्कीम वाडयता फॉर पीपल. हे स्किमी भितर येवंक ना तांकां. आतां पूण पयलींचे कंडिशन आसचें ना. आतां जे हे 1,06,578 कंज्युमर उरल्या पेमेंट करपाचे 240 कोटी त्यांचे खातीर एक्सटेंड केल्या अप टू 28/2/2021 आनी पयलीं आमी 6 इन्स्टॉलमेंट दिल्ले. हे 6 इन्स्टॉलमेंट आतां ना. आतां तेणी एप्लाय करपाक जाय आनी एप्लाय करता तेन्ना 1 इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय. तेणी जर 2 इन्स्टॉलमेंट घेवंक शकता म्हणजे 1 आनी 2 इन्स्टॉलमेंट DPC वेव करपाक. पूण एप्लाय करता तेदूसच पयले इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय
आनी फुडलो इन्स्टॉलमेंट जो आसा त्या डेटीक भरपाक जाय. दुसरी गोष्ट जाल्या की थोड्यांनी आमचे स्किमीक एप्लाय केल्ले पूण कांय कारणां लागून एक इन्स्टॉलमेंट भरलो आनी दुसरो तिसरो ताका भरपाक शकूना, कित्याक वी वर व्हेरी स्ट्रिक्ट इन गिवींग द डेटी पयलीं भरूंक शकताले. म्हूण तांकां एक आनी बेनिफीट दिता आमी की तितूंत ते 1,16,000 लोकां भितर येयले तांकां आतां आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता की 100% तांणी पेमेंट करपाक जाय. हे जे ऑप्ट केल्ले पूण पेमेंट करूना तांकां आमी परतून रिवायंड करता आनी तांकां फूल DPC वेव करता पूण 100% पेमेंट ऑफ सिंगल इन्स्टॉलमेंट. सो ह्यो गोष्टी 28/2/2021 पासून लायव्ह उरतले. 1,06,578 कंज्युमर आउट ऑफ ऑलमोस्ट 6,75,000 कंज्युमराचे जे 1,06,578 कंज्युमर जे आसा हेंचे 100% गव्हर्मेंट ड्यू रिकवर करतले, हेजे डावट ना. म्हजे तकलेनूय डावट ना, म्हज्या डिपार्टमेंटाचे CE आनी बाकीच्या स्टाफाकूय डावट ना. इट इज गव्हर्मेंट मनी, इट इज पिपल्स मनी. वीज जोडण्यो तोडून उडोवपाच्या मुद्द्याचेर वीज मंत्री कितें उलयलो ते पळयात. मोर दॅन 15,000 तितूंत TD जाल्यो सगळे. इट इज वी डोंट सी डोमेस्टीक फॉमेस्टीक, वी सी ऑफ एवरीबडी. निलेश काब्रालान एक अशी वेबसायट सुरू केल्या जी सगळ्या पर्यावरण विभागाकूय जोडटली. पळयात. NICचो तेटे साहेब आसा जो गोंयान हेड आसा, स्टेट इंचार्ज आसा फॉर NIC. तसोच आमचो बायोडायवर्सिटीचो आनी वेटलँड ऑथॉरिटीचो मेंबर सेक्रेटरी आमचो दोतोर प्रदीप आसा. आनी ही आज लॉन्च आमी करपाची आसा ती कारण 2 गोष्टी. सो दॅट पीपल गो टू आवर वेबसायट एंड फ्रॉम देर दे कॅन गेट लिंक टू ऑल आवर वर्किंग ऑफ द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिफरंट बॉडीज. सो हांवूच लॉन्च करता. फुडल्यान ती जाली. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान शामचारी. नावशीचो नियोजित मरीन प्रकल्प नावशेकारा खातीर चिंतेचो विशय जावन रावला. गोंयकार अगेन्स्ट मरीना म्हणटा संघर्षाची तयारी दवरची पडटली. भोवतेक थळाव्यांनी ह्या मरिनाक विरोध केला. पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवाला प्रमाण कारगवाल कन्स्ट्रक्शन्स प्रायवेटेड लिमिटेड मार्फत 100,000 स्क्वेअर मीटर सुवातेत मरीना विकसित करतले. त्याच्या भूभागाचे क्षेत्रफळ 50,000 स्क्वेअर मीटर असतले. गोंयकार अगेन्स्ट मरीना ही NGO सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा, सांताक्रूजचो आमदार टॉनी फर्नांडीस, ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात, पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात, कुठ्ठळेची आमदार एलिना साल्ढाणा आणि दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो यांची भूमिका कितें आसतली ते जाणा जावंक इच्छिता. मरीना प्रकल्प रद्द करतले अशें हालींच केल्ल्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचें स्पश्टीकरण तांकां जाय. बेसिकली फ्रॉम 2010 आमी झगडटा हे प्रोजेक्ट. आतां 3 फावट आमचो लढो चालू आसा आनी तो आतां कोर्टानूय पावलो आसा. ही कंपनीन जी करगवाल जी कंपनी आसा तांच्यांनी हायकोर्टान पेटिशन घातलें की हो प्रोजेक्ट जावंक जाय म्हणून. ताका लागून पब्लीक हियरींग घेवचें म्हणून डायरेक्शन घेवपाक आमचेर आनी गव्हर्मेंटाचेर केस घातली ताणें हायकोर्टान. CMान एक स्टेटमेंट काडलो की हो तो प्रोजेक्ट आपूण स्क्रॅप करतलो म्हणून. मागीर एक फंक्शनाक ताणें सांगलें की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करतलो म्हणून. जेन्ना पयर सरप्रायजींग जालें जे आसा पयर आमचें हियरींग जालें हायकोर्टान जेन्ना आमचे 27 की हांव म्हज्या अगेन्स्ट ताणें पेटिशन घातलें म्हणजे म्हाका तें रिस्पॉन्डंट केलें. सो ताणें कितें म्हटलें की जो आमचो गव्हर्मेंट एडवोकेट आसा, एडवोकेट जनरल आमचो आसा, ताणें म्हटलें स्टेटमेंट केलें की अशें आपल्याक कांयच अजून पासून CMान कोणी सांगूंक ना म्हणून. आमकां खूब वायट दिसलें जेन्ना CM जेन्ना स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन गोंयचो तो हेड जावन आसा आनी तूं जेन्ना स्टेटमेंट करता आनी की हो आपल्या प्रोजेक्ट आपूण स्क्रॅप करतलो म्हणून आनी तूं तुज्या एजीक इन्फॉर्मेशन दिना. दिस इज टोटली म्हाका दिसता हें खंय तरी आयदर एक CM आमचे कडेन हेटा काय एजी हेटा कांय सजमना की हेका तो दिसता की वय हो प्रोजेक्ट तांकां दिसता की बरो काय म्हणून आमी हेका चॅलेंज दिवंक सोदता. आमी हेका ओपन डिबेट घे म्हणून सांगता आनी आमी स्टडी केल्या ह्या प्रोजेक्टाचेर. हो प्रोजेक्ट कसोच येवंक शकना कित्याक आमी सगळीं ऑब्जेक्शनां A to Z हो खंयच्यान इवन दर इज थ्रेट टू द नॅशनल सेक्युरिटी हे पासून आमी हायकोर्टाचे नदरेक हाडून दिले आसा. आनी आतां CMान तो स्टेटमेंट केलो ही शूड गो बाय ही स्टेटमेंट. तुम्ही जाणा आसतले आमचो MLA स्वातंत्र्य MLA हो फ्रांसीस सिल्वेरा की हेणें म्हटलें की आपूण जेन्ना काँग्रेसानसून BJPन वयता की आपूण फकत डेव्हलपमेंट लागून वयता म्हणून. हांव ताका विचारूंक सोदता आयज की कितें तुवें डेव्हलपमेंट केलां उगडास करात. म्हाका अजून उगडास येता मनोहर भाई पर्रीकारान जेन्ना सांगलेलें की आपूण इरिस्पेक्टीव ऑफ एनीथींग एनी पॉलिटिकल MLA जो आपलो ओपोजिशन पासून आसूं की आपूण मिनिमम 25 crore दितलो म्हणून. आनी हें म्हाका सिद्ध दिसता
की ताणें म्हटलें सारकें म्हणून की तुवें काल पयर जे आमचो टोणी कालापूरचो MLA ताणें एक आमचे रोडाचे जे रोड रिपेर माड्डीर सांताक्रूज वाड्यार थंयसर हांवूय रावतालो थंयसर ताणें एक स्टेटमेंट काडलो त्या इनॉग्रेशन फंक्शनाक की जेन्ना मनोहर भाई पर्रीकर आसलो तेन्ना आपल्याक 22 कोटी दिली म्हणून आनी आपल्यान भरपूर कामां केली. आतां मनोहर भाई आसता ताणें 22 कोटी आतां म्हाका 25 कोटी ताका पावले आसता तेणें काम केलें. तेणें सांगलें आपूण काम केलें म्हणून. सो हाणें तर इतले 25 कोटीचें काम केलें आनी सिल्वेरान हे 25 कोटी खंय घातल्यो खंय तरी ही कर्गवाल कंपनीन पॉलिटिशियन ब्रायब केला आनी आतां आमकां असो प्रूफ मेळ्ळो की 55 lakhs समवेअर इन सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युशन एक पॉलिटिशियन पावले म्हणून. जो कर्गवाल कंपनी डायरेक्टर आसा आमचो कोण तो तेजें नांव मिलिंद ताणें सांगलें एक फावट की खूब जाण तेणें सांगलें आपण ऑलरेडी आय हॅव पेड ब्रायब टू द पॉलिटिशियन म्हणून आनी हो प्रोजेक्ट आपूण कसोय हाडटलो म्हणून. आतां आमकां कळोंक जाय की हो गव्हर्मेंट आनी हो आमचो MLA सांद्रे MLA ना हे आमचे इतले MLA हांवें तें नांव घेतलें आमच्या वांगडा आसा काय तुमचे बॉम्बेच्या कंपनीच्या बरोबर आसा म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. कळंगूटचो आमदार आणि मंत्री मायकल लोबोन आपल्या मतदारसंघात दिल्लीच्या बिल्डर माफियांक आलाशिरो दिला. काँग्रेसीचो आरोप. गुंडांचो वापर करून लोकांक घरांतल्यान भायर काडपाक ह्या बिल्डरांक मायकल उर्बा दिता अशें काँग्रेस म्हणटा. काँग्रेसीचो मणियारो आनी कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीस म्हणटा माफिया बिल्डरांक आलाशिरो मेळोवन दिवपा खातीर कळंगूट पुलिसांनी थळावा आमदार आनी मंत्री मायकल लोबो कडेन हातमेळवणी केल्या. पळयात ताचे आरोप. Michael Lobon, the Kalamata MLA and Minister, has formed a Delhi builders mafia in our constituency. There is a lady called Lutz. Now Michael has been sending people to her, sending panchayat members to her. He has approached her, builder action compromise koran म्हणून. And these builders have now issued a notice to her. She's already declared a munkar. She's put an application for purchase. The builders are harassing her. He is sending his people, he is approaching them to Baisora. The lady doesn't want to get out from there. He is encouraging these builders to forcibly evict our locals. मायकलाचो हात नासतना बायले गुंडा येवन हांगा आमच्या बायलांचेर हात घालिना. आयज त्यो दोगी बायलो हितून आहा जेलीन आहा बाजून बेल सांगनाली तेंची. 2 other ladies are absconding because they have been threatened that they will be in jail. Like the ladies have said, बायलांक मारले हेंच्यांनी बायलो पुलिशन भायर आहा टू बी अरेस्टेड आनी हो कोण मारला पळय तो भितर PI बरें आहलो. दीस PI इज सो करप्ट. आय बीन सेइंग इट टायम एंड अगेन. हो बिल्डरा बरोबर सगळे हे आहा. रापोज इज द मोस्ट करप्ट पुलीस ऑफिसर दॅट वी हॅव एवर गॉट. मजगती ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष सोनिया गांधीन नियुक्ती केल्ली समन्वय समिती गोंयांत काँग्रेस घटमूट करपाच्या वावराक लागल्या. त्या हेतान सोमारा तांणी काँग्रेस भवनात बसका घेतली. उत्तर गोंयच्या समितींचे रमाकांत खलप फुडारपण करतलो जाल्यार दक्षिण गोंयच्या समितींचो भार आलेक्स रिजिनाल्डान घेतला. ह्या म्हयन्याचे 6 तारखेक काँग्रेसवाल्यांची म्हत्वाची बसका जावपाची आसा. काँग्रेसीचो गोंय मुखेली दिनेश गुंडूराव हे बसकेची येजमानकी करतलो. आमी सगळ्यांनी आज जे डिस्कस केलें हांगा त्या डिस्कशनान आमी एक 2 म्हयन्याचो प्रोग्राम मोरलेस आमी फायनलायज केला. ऑफकोर्स दिस इज स्टील इन द ड्राफ्ट फॉर्म. आमी हो प्रोग्राम आमचो काडटले आनी आमचो जो चीफ कोऑर्डिनेटर आसा इन्चार्ज गोवा डेस्क मिस्टर दिनेश गुंडूराव तो फाल्यां 5 तारखेचो येतलो आनी 6 तारखेचा सगळ्यांची मिटींग जातली. सो ते राती कडेन बसून आमी हो सगळो फायनलायज करून येना सारको प्रोग्राम करतले ऑन 6th. सो ऑन 6th परतून एकदा कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग जातली. त्या मिटिंगेन गोवा डेस्क इन्चार्ज म्हणून दिनेश गुंडूराव आसतलो. नंबर 2 नॉर्थ गोवाचो ऑब्झर्वर आसा तो आसतलो. सावथ गोवाचो ऑब्झर्वर आसतलो आनी एंटायर गोवा ऑब्झर्वर आसतले. अशे 3 ऑब्झर्वर आमकां AICCन आमकां दिल्ले आसात. ते 3 कोण प्रकाश राठोड म्हणटा तो ऑब्झर्वर फॉर गोवा आसा. नॉर्थ गोवाक ऑब्झर्वर आसा मनसूर खान आनी सावथ गोवाक आसा सुनील हनुमन्नवार. हे तिगूय आसतले. ही कमिटी आसतली आनी त्या कमिटीन मिटींग जावन आमी सगळो प्रोग्राम फायनलायज करतले. मेन कोऑर्डिनेशन कमिटी आमचे PCCचे मेंबर सगळे डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे मेंबर हे सगळे वील फॅन आउट इन द होल स्टेट ऑफ गोवा. आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वांटून घेतल्यात कोणाक खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें ती. सो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज देर वील बी 40 ग्रुप्स वर्किंग इन दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी ते 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून
आमचे लोक जे आसात सगळे तांकां परतून एकदां पार्टीचे कडेन आमी तांकां बांदून घेता, परतून एकदां तेंची मेंबरशीप, रिन्युअल मेंबरशीप जे कितें फॉर्मेलिटी करपाक जाय त्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी आमी करतात. आनी त्याच बरोबर आमची ही जी कमिटी ती गांवांनी ती पावतली पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून ती एसेस करतली. कितें एसेस करतली की ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें उणें आसा, कितें जाय, कितें केलें ना, आजच्या सरकारांनी कितें केलें, कितें करूंक ना, आनी तांचे एस्पिरेशन्स आमी काँग्रेस पार्टी कशा रितीन आमी ती फुलफील करतले हे ती आमी एसेस करतले. सो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक मॅनिफेस्टो भितरल्यान तयार जातलो. आनी त्याच बरोबर त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे लिडरशीप आसा, नवे भुरगे, ओल्ड आमचे जाणटेले काम करपी, लेडीज, यूथ आनी ऑल फ्रंटल ऑर्गनायझेशन हे सगळे भितर पार्टिसिपेट जातले. महिला पार्टिसिपेट जातली, यूथ पार्टिसिपेट जातले, सेवा दल पार्टिसिपेट जातले, अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन पार्टिसिपेट जातले, ब्लॉक्स पार्टिसिपेट जातले आनी PCCचे जे आमचे मेंबर आसात, डिस्ट्रिक्टाचे मेंबर आसात ते सगळे ती त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां काम अलॉट करून ते काम आमी करतले. See, we are working in a direction which we are looking after the interests of the party. So I think it is a good thing, and let it move. Let us see altogether. So there is no question of happy. The question is the party has to win, and before the party has to win, there has to be some work to be done, which we are doing, and in the interest of how to win the trust of the people, how to work, how everything will be discussed and taken. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. डेम्पो एसीन सोमारा सेजा FAचेर 4 विरुद्ध 1 गोलान जैत जोडले. म्हापशे दुयरच्या स्टेडियमाचेर ही मॅच जाली. म्हापशेच्या दुयेर स्टेडियमाचेर खेळिल्लो सेल्वेल गोवा प्रो लिगाचो हो 6वो दीस आसलो. 9व्या मिनटाक धेंपोचो कॅप्टन बेवन डिमेलन केल्ल्या गोलान गोल्ड इगल्साक आघाडी मेळोवन दिली. 45 मिनटान उत्तर रायान आनी एक गोल केल्ल्यान पयल्या अर्ध्या भागात 2 विरुद्ध 0 असो गोल जालो. मात सेजा FCचो कुन्ना साळगांवकारान 53व्या मिनटाक गोल मारून स्कोरबोर्डार सेजा FCचो अकाउंट उक्तो केलो. सेजा FCन निमणे मेरेन संघर्श केलो, पूण 19व्या मिनटाक गौरव आंगणकारान आनी 83व्या मिनटाक उत्तम रायान केल्ल्या दुसऱ्या गोलान बोर्डाचेर शिक्कामोर्तब केले. गोवा 365चेर सांजे 3:30 सावन मंगळारच्यान साळगांवकर FC आनी चर्चिल ब्रदर्साक लायव्ह पळोवपाक मेळटले. गोवा 365 खातीर दोळ्यारांतल्यान क्लिंटन डिसोजा. PFC बाळीक 6 रनांनी हारावन अलायन्स केपेन शांतादुर्गा स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेटीचे चषक मेळयले. बाळेच्या प्ले ग्राउंडार ही मॅच जाली. आयतारा शांतादुर्गा स्पोर्ट्स क्लबान राज्य पावण्यावयली टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडली. बाळीच्या खेळामळार जाल्ल्या ह्या टुर्नामेंटात 32 टिमींनी वांटो घेतिल्लो. PFC बाळी आनी अलायन्स केपेच्या दरम्यान फायनल जाली. अलायन्स केपेन 4 ओव्हरींनी 46 रन काडले. फायनलीच्या इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हजर रावल्लो. त्याच्या बरोबर बाळीचो सरपंच आनी जिल्लो पंचायत वांगड्यांनूय हजेरी लायिल्ली. गोवा 365 खातीर बाळीच्यान रमेश नायक रावत. आणि वेद हवामानाचो. फुडल्या 2 दिसांत गोंयांत उण्या तापमानात वाड जातना ते 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांचेर पावू येता. त्या उपरांत 3-4 दिसांनी तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव निर्माण जातलो. मळब नितळ आसतलें, पूण सांज वेळार कांय प्रमाणात कुपां दिश्टी पडटली. सकाळच्या वेळार दवाचे थर दिश्टी पडटले. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियसांचेर पावू येता. गोंयभर सुकेंच वातावरण दिसून येता. उण्या तापमानात फरक नासलो. राज्यभर तापमान सामान्यच रावलें. दाबोळे उण्यांत उणें 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 2 दिसांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड अपेक्षित. त्या उपरांत 3 ते 4 दिसांनी 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव. मळब नितळ, पूण सांजे कडेन कांय कडेन दाटेली कुपां. सकाळच्या वेळार दबावाचे थर दिश्टी पडो येतात. चडावात तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 23 ते 24 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. वेस्टर्न बायपासाचो विशय परतून एकदा तापला.
हे खेपे पुलाचे उंचायेक लागून थळाव्यांनी नावेलेचो त्यांचो आमदार लुइजिन फॉलेरोक बरोबर घेऊन वेस्टर्न बायपासाचे काम आडावन धरले. पुलाची उंचाय वाडयात अशें ते मागतात. सोमार दिसा नावेलच्या थळाव्यांनी तांचो आमदार लुइजिन फालेरोक बरोबर घेऊन नावेली बायपास पुलाचे काम आडयले. या पुलाची उंचाय इतली कमी आसा की पोंच्यान मोटरसायकल लेगीत वचपाक शकना, थळाव्यांचे म्हणणे. या पुलाची उंचाय वाडोवची अशेंय तांणी मागला. ही गरजेची उंचाय वाडयनासतनाच कंत्राटदारान पुलाच्या कामाक सुरवात केल्या. देखून लोकांनी हे काम आडयले. They have put stills only here and they have put stills near the Saipan Pond, but in the middle they have put mud. Number two, there they have given us a clearance of nearly 7 meters. As per the national highway standard, you have to give at least minimum 6 meters or 5.5 meters height. Now this matter I brought to the notice of this Chief Minister. Somewhere on 1st of July, I got his acknowledgements. Then he called an emergency meeting with the Principal Chief Engineer, Mr. Parsekar. Then his officers, he called me also and he said, I will ask the Principal Chief Engineer to go here and to decide. So finally he gave me a phone call and he said, we are trying 5 to 5.5 meters. त्यांना आम्ही तांकां सांगलेले मुंगलार पळय ब्रिज सकयला त्या बसीन आमी नायले करून दिवपा नाय म्हणून वो आमी पॉइंटिंग अरेस्ट केल्लो. ते आमी हिंगा आमगे रस्तो सकयल करून दिवपा ना इतले सांगला आसतना हे मुंगलार जाला पळय त्या बसीन हिंगा करूंक सोदताय. आनी ऑलरेडी आमच्या सेट 1.5 मीटर सकयल आहा आनी हे 1.5 मीटर तो सकयल आहा तो सकयल उदक सगळे थिंगा ते रस्ते येतले. आनी आमी पयले वरान तांकां सांगलेले पंचायताक तेणी कन्फर्म प्लॅन आहा तो सँक्शन प्लॅन आहा तो हिंगा हाडून दाखयतो म्हणून. पण आयज पासून ते सँक्शन प्लॅन दाखयना. कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट निलेश सांगता आमकडे अजूनही प्लॅन ना म्हणून विदाउट प्लॅन दॅट डुइंग ऑल दिस वर्क. हे सगळे इलिगल काम चलता टील टुडे दे डोंट हॅव प्लॅन्स. तुम्ही हे काम करपा दिवपा ना? ना आमी दिवपा नाय. ओके सध्या काम बंद केला. आमी हे काम फ्रॉम द स्टार्टिंग तांकां सांगलेलें फ्रॉम द स्टार्टिंग नॉट नाव. काम स्टार्ट करचे पयलीं आमी तांकां क्लियरली सांगलेलें वी वॉन्ट द रिवाइज प्लॅन. तेंगे प्लॅन आतां दाखयता पडटा टील टुडे प्लॅनूय दाखयना आनी अजुनूय म्हणल्यार तांकडे प्लॅन नाय म्हणटा. काल 2 दीस जाले हे बंद करूं म्हणलें काम हायटी लागून. सो ते रातया मध्ये मेघ आयले. सो मागीर रोखडो MLA फोन मेळ्ळो की बाबा हे चलो होता मातशें तूं यो म्हूण. मागीर तो येयलो आनी आज अपॉयंटमेंट घेतलें ताका आज बिजी आसलो तो. हांव थँक्यू म्हण ताका कित्याक तो सगळें सोड येयलो आमचे पासून. तसोच आमी आवटोन बी आनी सगळे सरपंच पंच येयले दोनूय तलाऱ्यांनी. आतां मुगे एकूच क्वेश्चन आहा जेन्नाय आमी बंद केल्लें पोतू कित्याक चालू केलें तो म्हाका सांगता रोड ही 1.5 मीटर फुटले बाय 100 मीटर ते 100 मीटर बाय दिस सायड फोनांतले लोक. हांव म्हणटा 1.5 मीटर कित्याक जेन्ना आमकां सँक्शन केलां सगळें केलां तो आतां म्हणटा PWM हेजेर खाता हो कॉन्ट्रॅक्ट हेजेर खाता. सो आमी आतां लास्ट फायनल केलां सुप्रीम कोर्ट जावं हाय कोर्ट जावं कोण जावं आमी आमगे हे गांवांत कितें करून दिवपा नाय. गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक रावत. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोविडाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.